नमस्कार. गोयचे मुखेलमंत्री आणि केंद्रीय रस्तो आणि येरादारी मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या वांगडा जेन्ना मिटींग जाली आणि गोयचे जे रस्ते आहा नॅशनल हायवे अंतर्गत आणि तसेच अनमोड शुगरकेन फॅक्टरी धारबांदोडा आणि खांडेपार ह्या रस्त्याचे काम रोखडेच करपाक लागून ऑर्डर दिल्ली आसा आणि त्या प्रमाणे हे जे काम इनकम्प्लीट उरलेलें तें सद्या काम हे चालू आसा आणि तांच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें आसा की जे टोल आहा ते गोयचे इंटरनल रस्त्यांक टोल लागचे ना म्हणून, पण जेन्ना इन फ्युचर गोयचे सगळे रस्ते कंप्लीट जातले तेन्ना 2 टोल हे जे अनमोड आणि एक केरी ह्या दोन्ही गेटीचेर लागू शकता म्हणून. ठाणेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नमस्कार. तुम्ही पयला आसतले पयरूच जे केंद्रीय ट्रान्सपोर्ट येरादारी मंत्री नितीनजी गडकरी गोंयांत येवन गेले आणि तांच्या मार्फत तांणी जी घोशणा केली गोंयांत येवन की सगळी कामां जी उरलेली आहा हायवेची नॅशनल हायवेची गोंया भितर ती सगळी पूर्णत्वाक करपाक लागून तांणी जायती आश्वासनां दिवन गेल्ले आसा. त्या प्रमाणे तितून भितर एक बोरींचो ब्रीज जाली 37 इयर्स जाली हे बोरी ब्रिजाक आणि ह्या ब्रिजाचे टेंटेटिव्ह अप्रुवल कामाक हे ग्रांटेड केल्ले आसा. त्यामुळे हेजे अलायनमेंट आहा ते रोखडेच सुरू जातले आणि ह्या बोरी ब्रीज हो सारको अत्यंत गरजेचो जो फोंडा मडगांव हाका कनेक्ट करपी आणि सदांच बिजी हो जो पूल आहा हेजे कामाक सुरवात दिल्या अशें आमचे जे गोंयचे सीएम आसा प्रमोद सावंत हांणी पयर घोशणा केल्ली आसा. बोरयेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.